म्हाका दिसता फाटल्या काही दशकान एक आवाज जो आमी मिस केला, आयकलो पयलीं आमी असेंब्लीन आनी ताच्या नंतर फाटलीं 5 वर्सां मिस केला इज द डिफेंडींग फोर्स ऑफ BJP ऑन द फ्लोर. आय थिंक आनी एक लायन हांव एड करीत की मुर्ती ल्हानपण किर्ती मोठी. आय हॅव विथ मी सुभाष बाब फळदेसाय, आदले सांगेचे आमदार, सद्याचे वायस चेअरमॅन एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी स्पोक्स पर्सन स्टेट BJP. सर, पयल्या सुवातेर वेलकम टू द शो. सांग्यार येवप हें मोठ्ठें कठीण एकदम आमच्या खातीर येवप, एस्पेशली ट्रॅव्हलिंग ऑल दीस किलोमिटर्स. बट येवन हांगासर इतकी पीस मेळटा, इतकी थंडगाय मेळटा. आय थिंक कमींग फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी इज सच अ कमेंडेबल थिंग फॉर यू. म्हाका एकूच विचारूंक जाय ऑन दीस ब्युटिफूल डे ऑफ युअर्स की सांगे आमी ऑलवेज म्हणटा की इट इज मागासलेलो गांवगिरो वाठार असो ऑलवेज ताजेर स्टॅम्प पडला. दुसरी गजाल, देर आर सम प्रोजेक्ट्स लायक फॉर एग्जाम्पल लोक येता साळावले धरणा कडेन येता किंवा वेगवेगळे बुडबुड्याची तळे म्हणटा. हे 2-3 लोकेशन्स आसा, आनीक मे बी आसतले. हे फक्त अशें आमकां याद जाता. आमी जर हिंटरलँड टुरिजम म्हणून व्हडली जी आमी भाशणां पळयता आयकता, ह्या हिंटरलँड टुरिजमा कडेन जर क्लासीक एग्जाम्पल आसत जाल्यार आय थिंक इज सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या मतदारसंघान टुरिजम, एस्पेशली भायलो टुरिस्ट येवचो, गोंयचोच न्ही, भायलो जो ट्रॅव्हल करता, जो मे बी कसिनोन टायम स्पेंड करता, बिचाचेर टायम स्पेंड करता, तेणें येवन हिंटरलँड टुरिजम एक्सपिरियन्स करचो. आय थिंक यू आर अ क्लासीक एग्जाम्पल की हे तुमी लोकां कडेन एक्सप्लेन करचें की हाव हॅव यू थॉट विजन. बिकॉज म्हाका याद जाता फाटल्या फावटी जेन्ना हांव तुमच्या बरोबर हांगासर भोंवल्लो तेन्ना खुबशे प्रोजेक्ट्स आसले, ते इनकम्प्लीट स्टेजीचेर आसले ऑर मे बी फेज 1 आसले. आयज आमी अशाच एका प्रोजेक्टाचेर आसा आनी आय सी इट इज कंप्लिटली डन बट इट इज नॉट इन यूज. आय फील सॅड फॉर इट. Okay, what you've said is very right. I have dreamed about it. म्हजे विजन हांगा हिंटरलँड म्हणा, इको टुरिजम म्हणा किंवा एडवेंचर टुरिजम म्हणा, जे टुरिस्ट फक्त बिचाचेर मजा करपाक हौशी येवचे न्ही, हांगा सिरियस टुरिस्ट जे येतले, जे नेचर लवर आसात. सांग्यार एक बरें पर्यावरणाचे बरें समतोल अशें हें आसा, इको फ्रेंडली सगळे स्ट्रक्चर्स आसात आनी हातून भितर तांकां मॅच जावपी आमी ब्युटिफूल सायट्स निर्माण करपाचें म्हजें विजन आशिल्लें आनी तें टुरिजम डेवलप करपाचें. कारण हांगची जनता जी आसा ती सेल्फ एम्प्लॉयड आसा. हांकां कितें परत तांचें लायव्हलीहूड चलपा खातीर अनेक गोश्टी करपाची गरज आशिल्ली. म्हणून आतां हो एक स्पॉट आमी पळयतात, ह्या स्पॉटाचेर आमी आयिल्ले आसात. हांगा पयलीं कांय दिसनाशिल्लें. हांगा फक्त म्हणजे माती आनी मागीर उदक. आमी कितें केलें की पावसाक जेन्ना हांव एक फावटी आयिल्लो तेन्ना म्हाका कल्पना आयली की हांगा बरे तरेन जावपाक शकता. आमी हांगा बन टायप एक रिटेनिंग वॉल काडली आनी हें उदक जें आसता तें साचपाक लागलें. आमकां एक आर्टिफिशियल समुद्रच असो दिसपाक लागलो. सादारण ते 2.5-3 कोटीचें हें काम. आनी ताजे नंतर आमकां आशिल्लें की हांगच्यान जो परिसर बॅकवॉटर साळावलेचे दिसता, थंय पॅडल बोट्सांनी हांगा जर टुरिजम केलें जाल्यार अत्यंत बरे प्रमाणान आमकां हें हिंटरलँड टुरिजम, वॉटर टुरिजम किंवा इको टुरिजम हे कॉन्सेप्ट आमकां बरे जावपाक शकताले. हे समोरचें आयज जें रान दिसता ही म्हजी कल्पना नाशिल्ली. हे समोरचें आमकां एक आमराई करपाक जाय आशिल्ली आनी ह्या आमराईक भितर आमकां एक जी आंब्याची झाडां आनी ताच्या पोंदान एक नैसर्गीक हातून भितर कोणाकय जेवण जेवपाचें आसा, कोण वनभोजनाक येता, स्कुलाचे भुरगे पिकनिकेक येतात, तांचे खातीर वेगळो एक्सपिरियन्स सांग्यार गेल्या नंतर. आनी सांग्यार गेल्या नंतर फक्त एका स्पॉटा खातीर कोणी येवचे नात हें म्हाका खबर आसा. म्हणून हांगा बॉटनिकल गार्डन आसा, ताचोय उपभोग आमी घेवपाचो, ताचें सौंदर्य लोटपाचें. ताच्या नंतर आनीक आमकां प्रोजेक्ट जाय पडटा म्हणून बुडबुड्याची तळी हांवें ब्युटिफिकेशन म्हणून घेतली. त्या वेळार दत्तगुंफा म्हणटा ती एक बरें देवूळ जें उदकान आसा ताका ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स घेतले. ताका लागून आमचो सावरीचो धबधबो आसा, त्या धबधब्याचेर पयलीं वचपाक वाट नाशिल्ली, तो रस्तो करून घेतलो. आमी चांद सूर्य म्हणा किंवा बाकीचे ह्या सगळ्या स्पॉट्स डेवलप करपा खातीर खूब मेजर पावलां उखल्लीं. म्हणून जाता कितें, सांगेकाराच्या नशिबान कितें आसा म्हणून खबर ना. आयज हो इतको ब्युटिफूल प्रोजेक्ट जो आसा हांगा गार्ड बसयल्या कोणी भितर सरत म्हणून. आमी लोकांक खुले करपा खातीर, लोकां खातीर, टुरिजम येवपा खातीर आमी हें सगळें करतात आनी हांगा गार्ड गेटी घालून बसयले आसात. हांगा कोण वचपाक ना. मागीर कित्याक करपाक जाय आशिल्लें तें, म्हणजे सुभाषान केल्ले प्रोजेक्ट कोणाच्या नदरेन वचपाक जायना. ते तशा तशे कोणी येता ते भायल्यान भायर. दीस इज व्हेरी डिझास्टर म्हणटा ते. म्हणजे जे प्लॅन आमी केल्ले इट हॅज नॉट अकम्प्लिश. सुभाष बाब, हांव विचारपाक सोदता की तुमकां दिसता की फाटले काही वर्सान, फाटले 5 वर्सां म्हणा टू बी व्हेरी स्पेसिफीक, सांगे मतदारसंघ हो निग्लेक्ट जाला डेव्हलपमेंटाच्या एस्पेक्टांतल्यान. आय डोंट नो, मे बी पॉलिटिकल गेन लेवरेजीस आसताच, हांव ना म्हणिना, बट खंय तरी मिस जाता हें.
people don't find their MLA because people had high expectation about me, and the way at what pace that I had taken the development, it is totally lost. आता आमकां आमच्या सांग्यावेल्या लोकांक जाय आशिल्लें की एकदम सामकी फास्ट धड धड धांवपी राजधानी जर ताजेर बैलगाडी वचपाक लागली, सो पीपल आनी जालें कितें आतां तातूंत people have experienced now, people have realized what the fault is. With a high expectation आमच्या समाजाचो एक बांधव आसा आनी ताका वयर काडपाक जाय म्हणून लोकांनी खुबशे हें जालें एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे हाय एक्सपेक्टेशन म्हजे कडच्यान आशिल्ले. आय कूड फुलफील देम. सम ऑफ देम रिमेन अनफुलफिल्ड इन हाफ द वे. पूण आतां ताजे नंतर इट इज अ डिझास्टर. आय थिंक ह्या एका पॉयंटाचेर आय वूड मूव टू अनदर लोकेशन ऑफ युअर. म्हाका दिसता म्हटल्यार हांवें 360 डिग्री डेव्हलपमेंट जे सांग्याक जाय, एस्पेशली निग्लेक्ट जाल्लो सांगे मतदारसंघ तुमच्या नेतृत्वान तो परत खंय तरी ऑन ट्रॅक आयलो. राजधानी एक्सप्रेसची आसली पेस, बट आयज खंय तरी ती पेस कमी जाल्या. आय वील ऑल्सो लूक एट ऑल दी अदर डेव्हलपमेंट्स दॅट हॅव बीन डन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर प्रत्येक पंचायतीन एक पंचायत घर आसचें आनी त्या पंचायत घरान सगळी साधन सुविधा आसच्यो जेणे करून लोक जर येता थंयसर जाल्यार त्याच एका बिल्डिंगेन एका कॉम्प्लेक्सान तांची सगळीं कामां जावची. अशाच एका म्हाका दिसता धोरणान सुभाष बाब तुमी म्हाका याद आसा काही वर्सां पयलीं हांव तुमचे कडेन येयल्लो तेन्ना वेगवेगळे पंचायतीचें काम तुमी सुरवात केल्ली. ल्हान पंचायती आसल्यो बट एक विजन आसलें एक 20-25 वर्साचें की व्हडली बिल्डींग अशी आनी थंय सेल्फ सफिशियंट जावचें. आतां सद्या म्हाका दिसता आमी ज्या हितूर कॉम्प्लेक्सान उबे रावल्या ती ही पंचायत, ह्या पंचायत आनी वेगवेगळे जे पंचायत तुमी घर जे सुरवात केल्ली ताचो स्टेटस कितें आसा हांगा पळोवन तरी म्हाका तो स्टेटस मातसो पॉज किंवा स्टॉप जाल्लो दिसता. तुमी शेवटचो म्हजो इंटरव्यू घेतिल्लो तो म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलीं, सादारण 5.5 वर्सां पयलीं. त्याय वेळार ही बिल्डींग कंप्लीट आशिल्ली. म्हणजे एक थोडीशी भायले जे एरियाज आसात ग्रिल्स लावपाचे बाकीचे पेंटींग ह्यो गोश्टी उरल्यो. आनी त्या वेळार म्हाका बरोबर याद जाता सादारण 5 वर्सां पयलींच म्हजेच वाडदिवसा निमित्तान तुमी आयिल्ले तेन्ना ती बिल्डींग ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक आयिल्ली. गेले ते 5 वर्सां ही बिल्डींग कंप्लीट जावन ताचें इनॉग्रेशन जावपाक पडना. म्हणजे एक विजन आशिल्लें की प्रत्येक पंचायतीन आपले स्वताचे पंचायत घर आसचें. त्या गांवान भितर अशे लग्न समारंभ करपाचे खंयचेच हॉल नासतात, कम्युनिटी हॉल नासतात. त्या पंचायत घरान भितर कम्युनिटी हॉल जावचो आनी तातूंतल्यान रेवेन्यू येवन पंचायतीक इनकम येवचे, लोकांची गैरसोय पयस वचचे, कशे कल्चरल प्रोग्राम तातूंत भितर जावचे, अशे साबार विचार करून जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, टेलिफोन डिपार्टमेंट आसतले, हे आवाज तो पोस्ट ऑफिस आसतले, ही वेगवेगळे कडेन विखुरलेले हे नासतना एका बिल्डिंगे भितर सगळ्यो सर्विसीस अवेलेबल आसपाच्यो म्हणून येदी व्हडली ही इमारत बांदलेली आसा, प्रत्येकाचें प्रोविजन केल्लें आसा. पूण दुर्दैवान अत्यंत कोविड काळान भितर तुमी पळयतात येदेशें हें घर म्हणजे 4 बाय 4 मिटराच्या ह्या घरान भितर कोविड काळान ह्या नेत्रावळी पंचायतीच्या सगळ्या लोकांनी हाल अपेश्टा काडल्यात. पूण ही बिल्डींग इनॉग्रेट जाली ना. आतां आमदारा कडेन खुबशे फावटी उलयतात तेन्ना तो म्हणटा की हांगा जे पळय हांगच्यान येथी वचपाक एक सादारण 5 मिटरांचे पेवर्स घालपा जाय. ते पेवर्स खंय घालेना. सुभाष फळदेसायान जेन्ना बिल्डींग बांदता तेन्ना प्रोविजन केलें ना म्हणून तो बिल्डींग आपूण इनॉग्रेट करचो ना म्हणटा. पूण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जावन एक तो व्हायट एलिफंट म्हणून तो असो उरचो अनयुज्ड उरचो तो म्हाका दिसता. आनी इट इज नॉट बॅकफायरिंग टू द एसेट.
It is backfiring to the asset, unused. but the person who doesn't have this ability to analyze that how much sensitive is this project, how much emotions are attached to it, and how much it is benefiting the local people just because of his own ego. आपल्या स्वतःच्या इगो खातीर, अभिमाना खातीर की सुभाष फळदेसायान केल्ली प्रत्येक गोष्ट वायट कशी ही दाखोवपा खातीर हांगा ताजें फक्त म्हणणें आसा की ह्या रस्त्याचो हो पेवर्स हांगा व्हरून तेकोवचो, आपूण इनॉग्रेट करता. म्हणजे तूं जल्मान आयला किंवा आमदार जाला तो फक्त कातर घेवनूच आयला आसा फक्त इनॉग्रेट करपा खातीर. मागीर हें काम कोणी करपाचें? त्या हातून भितर ना जर जाय. प्रत्येक प्रोजेक्ट तुमी पळयात, त्या ग्रावंडाची गेट कित्याक लायली ना? तो ग्रावंड हांगा 6 मीटर उंचायेचेर ताजी रिटेनिंग वॉल कितें? प्रत्येक गोष्ट अडवणूक करून काम कशें करप ना, सोल्युशन न काडटा प्रॉब्लेम असो तो प्रॉब्लेमच म्हणचो. ताका प्रॉब्लेम इतकोच की ताच्या स्वताच्या हातांतल्यान कांय जालें ना आनी जाणी ती कामां कंप्लीट केल्ली ताका क्रेडीट वचपाक. क्रेडीट घे, हांव म्हणटा व्हडलो बोर्ड नेम प्लेट सगळें मारून घे, पूण कर तें एकदाचें. बरें, हांव आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल विचारता की वेगवेगळे आमी पंचायत घर पळयला. ऑब्वियसली हो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट उरला, बारीक कामा खातीर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट उरला. आनी ज्या टायमार कोवीड काळार आमी जे भायर सरले मिनिमम स्पेसिंगान म्हटलें व्हडलो स्पेस जाय आसलो आमकां, त्या टायमार असली फेसिलिटी तुमची जावन सुद्दां आमी यूज करिना. हें म्हाका दिसता दुर्दैव. ही एकच न्ही, म्हणजे उगे पंचायत आसा, ऑब्वियसली उगे सारके पंचायत. हांवें कावरे पिल्ला पंचायत घेतली, म्हणजे अनेक पंचायतीचे प्रकल्प आशिल्ले, तांचे प्लॅनिंग केल्ले ते थंयच उरले. बरें, सगळेच गोष्टी सुभाष फळदेसायान केल्ल्यो चुकीच्यो ह्यो म्हाका दिसता किंवा इनकम्प्लीट उरल्यो. हाजो एक वेगळो एग्जाम्पल आमी ऑब्वियसली चलतना पळयलें की तुमचे नेतुर्ले गांवांतलें स्कूल एक स्टेट ऑफ दी आर्ट गव्हर्मेंट हायस्कूल कशें आसचें म्हाका दिसता पुराय गोंया खातीर इट इज अ एग्जाम्पल. इट वॉज अ फर्स्ट स्कूल करेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट. आणि इतके आयज तो प्रोजेक्ट इतको बरो पळयतना ऑब्वियसली भुरगीं ते आसपाक जाय आसली बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक तेन्ना. बट असो सुंदर प्रोजेक्ट सांग्यान जालो आनी तो लोकांक आयज तेजो ऑब्वियसली उपभोग घेवपाक मेळटा. सगळेच गोष्टी सुभाष फळदेसायान केल्ल्यो चुकीच्यो ना न्ही. म्हाका दिसना खंयच्यो चुकीच्यो ह्योय ताणें दाखोवन दिवपाक जाय. फक्त हांव इनॉग्रेट करचो ना आनी लोकार्पण करचो ना आनी लोकांक त्रासान घालतलो, हो एटिट्यूड बरोबर न्ही. पण आता वॉट इज द सोल्युशन सुभाष बाबा? आता 5 वर्सां जाली, तुमचे बरेचशे प्रोजेक्ट तुमी स्पियर हेड केल्ले, आयज पर्यंत कंप्लिशन जाले, ताच्या नंतर लोक तेजे लोक यूज करतात ते प्रोजेक्ट. असे काही प्रोजेक्ट उरले जे मे बी आय डोंट नो पॉलिटिकल गेन, इगो आणि वेगळ्या कारणां लोक आर सफरिंग कारणाशिवाय. हे सफरिंग जाले ते गेले ते 4.5 वर्सां सफर जाल्लेच आसात. हातून जर आमदाराक विजन ना, आमदाराक इंट्रस्ट ना, जाल्यार हू वील डू? कांयच कोणाच्यान कांय करपाक. Nobody can do anything. So it's because of that people will have to wait for another 6 months to make a change and get them the better facilities which are already in place. On that point I want to end this session here. आणि पुढे आम्ही जेन्ना वतले तेन्ना ऑब्वियसली वेगवेगळे इश्यू आसा तुमचे सांग्या मतदारसंघातले ते आम्ही चेक करतले. या सुभाष बाब, तुम्ही बरेचदा म्हणटाना आताचे जे विद्यमान आमदार आसा तांचेर ऑब्वियसली तुम्ही एक हे दवरता की फाटले डेव्हलपमेंट खंय तरी हॉल्ट जाला, स्लो जाला. आता ऑब्वियसली तुम्ही म्हणटा की लोक खंय तरी जागे जातले, लोकांक आयज हे खंय तरी कळोन चुकलां की आपले कितें डिसिजन घेवचें. म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की जे सद्या तुमच्या सायडीक परिसरांत पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाता, ऑलमोस्ट आतां सद्याचो आमदार इज ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ काँग्रेस, कित्याक काँग्रेसींतल्यान थंय सीट वेकंट जाल्लें. काँग्रेसींतल्यान जो मनीस ते सायडीन गेला तो बीजेपीक खंय तरी आपूण म्हणटा बीजेपीचे. हे जेन्ना सद्या राजकारण अशें बोवाळ चलता आनी जेन्ना आमी ऑलमोस्ट 6 म्हयने आसा टुवर्ड्स इलेक्शन, ह्या एंटायर पॉलिटिकल सिच्युएशना कडेन तुम्ही कशें पळयता? हाव आर यू सीइंग दिस थिंग्स? आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हू इज जॉयनिंग वेर, who has come from Congress to BJP or who has gone from independent to Congress. It doesn't matter really, because when we have a solid ground to work upon, आमची जी कनेक्ट आसा, आमचे संघटन आसा, आमचे कार्य आसता, आमचो जनसंपर्क आसा, आमची लोकप्रियता आसा आनी आमचो काम करपाचो जो पद्दत आसा. सो ऑल दीस मॅटर्स टू जनतेक कितें जाय की काम कशें करता कळ्ळें न्ही, ताजी एफिशियन्सी कितें आसा, परफॉर्मन्स कितें आसा, आमदार आसून ताणें कितें करून दाखयल्लें आनी आमदार नासतना तो कितें करता. ऑल दीस कंपॅरिजन वील मॅटर टू पीपल, हाव मच वी वील बेनिफीट आउट ऑफ दीस. सो इट डजंट वर्क
that changing the party doesn't make you a success. सो सुभाष फळदेसाय कडे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आय थिंक बिफोर सुभाष फळदेसाय बिकमिंग एन आमदार आणि आफ्टर सुभाष फळदेसाय बिकमिंग लोकांनी हे दोन्ही लूजिंग दी लोकांनी दोन्ही हे फेस पळयल्या की आमदार असतानाचे डेव्हलपमेंट आणि नासतानाचे डेव्हलपमेंट कसो हॉल्ट जाता तो हांव आवर्जून एक विचारपाक सोदता की जेन्ना हो सांगे मतदारसंघ तुमी पळयता इज व्हेरी हातूर फॉरेस्ट एरिया चड आसा बोथ गव्हर्मेंट एज वेल एज प्रायवेट हे जेन्ना असता तेन्ना लोकांचे डेव्हलपमेंटूय खंय तरी हॉल्ट जाता खंय तरी सरकार पक्ष आणि लोकां मदीं तो टसल जाता तुमकां कितें दिसता बिकॉज ऑब्वियसली कोणी म्हणीत जाल्यार राजकारणी एनवायरमेंट सेन्सिटीव आसपाकूच जाय प्रो आसपाक जायना डेव्हलपमेंट पण हे दोन्ही बॅलन्स करतना तुमी कशें पळयता बोथ तुमी आमदार आसतना आणि आतां फ्युचर जे प्रॉब्लेम्स आसा लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर त्या हेंच्या कडेन तुमी कशें पळयता तुमचें सोल्युशन कितें इट्स व्हेरी चॅलेंजींग वन हॅज टू रियली बॅलन्स दी थिंग्स आमकां एनवायरमेंटाक डिस्ट्रक्शन करून आमच्यो गोष्टी साध्य करपाक नाका पण त्याच बरोबर मानव विकास हो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो हांगा जे रावपी साळजिणी तुडव वेर्ले भागां भितर रावपी हे जे सेटलर्स आसात ते आयचे 100 वर्सांचे न्ही हे आदिवासी आनी भुमिपुत्र ह्या जमनीचे आनी तांकां जर लायट ना तांकां उदक ना तांकां वचपाक रस्तो ना मूलभूत सुविधा ना जाल्यार आमकां दिसना की आमी वायल्ड लायफ म्हणून डिक्लेअर केलें वायल्ड लायफ म्हणून डिक्लेअर केलें की न्ही हालीं केलें आनी ताजे खातीर तांचेर बंधनां हाडप दिस इज नॉट फेर सो आय हॅव ऑलवेज फॉट फॉर देम ह्या वायल्ड लायफ म्हणून डिक्लेअर जालां आसतना 1 इंच दामोर घालपाना अशी प्रतिज्ञा करपी हांगचे जे फॉरेस्ट ऑफिसर हांवें एग्रेसिवली गेलो आनी थंय उबे रावन हांगा साळजिणी पर्यंत तुडव पर्यंत डांबरी रस्तो करून घेतलो प्रॉबेबली इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीबडी एल्स मे बी आय वॉज नॉट फिटींग इंटू हांव सगळेच जे कायदे आसात ताचें पालन केलें ना आसतलें आनीक तातूंत भितर मातशें हांवें एग्रेशन घेतलें आसतलें पूण इट इज फॉर द पीपल नॉट फॉर माय सेल्फ आनी ते म्हाका पीपल वील बिलीव इट पीपल वील रिमेंबर इट फॉर एवर ओके आणि एक आवर्जून म्हणचे कशें दिसता की आमी बींग जर्नलिस्ट ऑर बींग इन टेलिव्हिजन आमी म्हाका दिसता पुराय गोंय भोंवता आनी पुराय गोंयचे रस्ते आमी पळयल्या एक खरें सांगीन दिसता की बरेचदा आमी सांग्या येता हांवें जे रस्ते आदले एक म्हटल्यार नेटवर्क कनेक्टिविटी जे रस्त्यांची कनेक्टिविटी आसा ती ऑब्वियसली अप्रतीम आसा वन दुसरी गजाल की हांगासर रस्ते करप हें मोठें चॅलेंजींग काम जो रस्तो जाता तो ऑब्वियसली फुडली एक एटलिस्ट 2-4-5 वर्सां तरी उरपाक जाय अशें एक सादें धोरण आसता हांव तुमच्या जेन्ना ह्या रस्त्यांचेर भोंवता सांग्या मतदारसंघान एस्पेशली भोंवता तेन्ना एक आवर्जून म्हाका खरें कॉम्प्लिमेंट दिवचें पडटा की रस्ते खरेंच सुंदर आसा जे जाल्या ते आजून पर्यंत टिकल्या हे सिक्रेट फॉर्मुला कितें हरशी आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड की हे वेगळेपण कितें आसा सांग्यानूच अशें कितें नो देर इज नो सिक्रेट फॉर्मुला एज सच बट वन हॅज टू रियली वर्क अपॉन जेन्ना रस्त्याचें बांदकाम चालू आसता तेन्ना जर निगराणी आसली आनी ताजें सुपरविजन आसा ज्या जाग्यार म्हाका दिसता की भ्रश्टाचार जाता थंय वचून हांव रस्तो खोडून अशें 4-5 एग्जाम्पलां करतकच नो कॉन्ट्रॅक्टर डॅज टू फूल यू आनी ते मिसमॅनेज करून ते करपाक शकना म्हणूनच आतां 8-9 वर्सांच्या नंतर जो रस्तो तुमी पळयतात तो काल केल्ल्या भशेन दिसता तुमी खंय पळयले जर जायत पोरू केल्ले रस्ते गेले हांगा ते सांग्यार तशें जालें ना आय हॅव स्पेंट अराउंड 150 crores ओनली ऑन PWD रोड्स जस्ट सी what are the quantum of investment that is being done in Sangem because this I have told you earlier हो जो सांगे भाग आसा तो 18% जे जमनीचो भूभाग गोंयचो आसा तो सांग्यार आसा आनी येदे व्हडले लांब रूंद मतदारसंघाक तुमी हांव येवचे पयलीं कितें परिस्थिती आशिल्ली आनी हांव आसतना कितें आनी आतां हांव गेले नंतर पसून जे हांवें स्ट्रक्चर्ड रस्ते कनेक्टिविटी नेटवर्क केल्लो तो एक्झिस्टींग आसा प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपा खातीर साळजिणी तुडव तुगेले कर्ला तुगेले मानगाळ कडेला अशा भागांनी आमी रस्ते पावयल्या ते रस्ते तूं पळयतलो अमेझींग ज्या जाग्यार फॉरेस्ट हांगा एक तुमचो म्हणजे मांडोवीचो 3रो ब्रिज पसून कळ्ळें न्ही अटल सेतू पसून आडावपाक हातून एनजीटीन गेल्ले हांगाय तीच परिस्थिती आसा हांगा वायल्ड लायफ आसा ह्या वायल्ड लायफा भितर कितले त्रास आनी फॉरेस्टाचे संघर्श करचो पडटा आमकां फॉरेस्टा कडेन हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन आनी फॉरेस्टा कडेन की हो संघर्श लोकां कडेन घेवन बसनाकात आमी भुमिपुत्र आसात आनी भुमिपुत्र जाणात जंगलां कशी वचोवप आनी आमचें पर्यावरण कशें मेंटेन करप म्हणून कोणी आमचेर एनफोर्स करून आमचे मूलभूत हक्क हिसकावून घेवचे न्ही ह्या खातीर हांव ह्या लोकां खातीर वन हक्का खातीर सदांच झगडत आयिल्लो आसा
खंयच्याय गांवांत युथांक एम्पावर करचें आनी मोर इम्पॉर्टंटली खंयच्याय वायट गजालीन न वता युथांनी स्पोर्ट्स किंवा वेगवेगळे जे मिडियम्स आसा तितूर काम करचें. त्या खातीर प्रत्येक गांवांत एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसचें गरजेचें किंवा स्पोर्ट्स ग्रावंड आसचो गरजेचो. सुभाष बाब, तुमच्या ह्या मतदारसंघात आमी हो सुंदर ग्रावंड पळयता. असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हो म्हाका दिसता इज कंप्लिटेड फेज कायंड ऑफ अ थिंग. बाकीच्या गांवांनी खंय तरी तुमी अशीच सुरवात केली आसतली. युथांक एम्पावर करचें, यूथ बऱ्या मार्गार चलचे, हेच्या खातीर तुमचें विजन कितें? समाजातल्या प्रत्येक एजीच्या वयोगटा खातीर आमचे प्रोजेक्ट्स आशिल्ले, जाणट्यां खातीर म्हणा, भुरग्यां खातीर म्हणा, बायलां खातीर म्हणा. अशें हो एक आमचो एक कॉन्सेप्ट आसा की हांगा आमचे परिपूर्ण ग्रावंड्स जावचे. हांगा ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून 1, 2, 3 ग्रावंड पावचे ना. म्हणजे एक पंचायत म्हणजे जर जायत जाल्यार खूप व्हडलें लांब रून आसा. म्हणूनच प्रत्येक पंचायतीन निदान एक ग्रावंड आसचो हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें. आनी तातूंतल्यान हो मलकर्णे गांवा भितर आयज आमी ह्या ग्रावंड आसात. आनी ग्रावंड म्हटल्या नंतर फक्त ग्रावंडच न्हय तर ताका एक जीम जाय जाल्यार जीम, मागीर इंडोर कितें गेम्स जावपाचे आसा जाल्यार इंडोर गेम्स. हांगा तांकां बसपाची सुवात करपाक जाय. हांगा फुटबॉल प्रेमी आसतात, क्रिकेट प्रेमी आसतात. एक परिपूर्ण स्ट्रक्चर करचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो ग्रावंड घेतिल्लो. म्हजे बरोबर हांगचे पंचायत त्या वेळेचे पंच बाब राजेश गांवकर हांणी खूब मेहनत घेतली. आनीक हें काम प्रत्यक्ष सुपरवायजर करून ताणें बरे प्रमाणान हांगा चारी बाजूनी कंपाऊंड वॉल घेतले, बरें फेन्सिंग केलें ताका. आनीक आयज तुमी पळयतात की परिपूर्ण असो ग्रावंड आसा. पूण आमची एक दुर्बुद्धी म्हणा किंवा आमचे बदनसीब ह्या गांवचें की 5 वर्सां जालीं हो ग्रावंड कंप्लीट जावन तो लोकार्पण जायना आनी हांगा भुरग्यांक खेळपाक मेळना. म्हाका दिसता आतां भुरग्यांनी चिंतलें आसा आनीक तांणी आपल्या इनिशिएटिव्हानच हो ग्रावंड लोकार्पण जायनाका, आमी आडायनाकात. इतकीं वर्सां जालो हो ग्रावंड जालो ना. म्हणूनच आतां कित्याक लागून जायना ह्यो गजाली गुलदस्त्यान उरतात. ना, पूण म्हाका दिसता लास्ट जी गजाल सरकार करता ती लोकां खातीर. ते मागीर फक्त एक फीत कापचे किंवा इनॉग्रेट जावचे ह्या पुरते न मर्यादित उरता. लोकांनी म्हाका दिसता डिसायडेड की आमी हो सुरवात करची, रावचे न्हू कोणा खातीर. प्रत्येक जाग्यार हें तशेंच जाल्लें आसा. तुमी जर आतां भाटी गेले जर जायत, भाटी ग्रावंडाचेर काम अर्दवट उरलेलें आसा. कितले तेंप रावतले? कारण गेलीं 5 वर्सां हांवें जेन्ना सुरवात केल्ली, लेवलिंग केलें, बाकीचे हें केलें, फक्त आतां घालें तें फेन्सिंग घाला आनी तातूंतल्यान परत ती ग्रीनरी ना. तुमचे आरोप जाता की तुम्ही ग्राउंड बांदला, ताजे हायट चड आसा अशें आमकां आयकपाक एक वाडे गांवान भितर तुमी पळयतले, वाडे गांवान भितर एक स्लोप आशिल्लो. ग्रावंड बांदपाचें पोजिशन म्हणजे खंयच स्पेस नाशिल्लो. असो एक ग्रेडियंट असो आशिल्लो. आतां ग्रावंड जाय जाल्यार तो असो जाय. हांगा आमी एक रिटेनिंग वॉल काडली 6-7 मिटरांची वयर रिटेनिंग, बरी व्हडली वयर रिटेनिंग वॉल दिसता आमकां. पूण हे सगळे रिटेनिंग वॉल आमी भायल्यान हजारांनी ट्रक माती हाडून ही भरून खरें म्हणल्यार त्या गांवच्या लोकांनी म्हणजे एप्रिशिएट करपाचें की ज्या जाग्यार ग्रावंडच दृश्टिक्षेपान दिसना आशिल्लो त्या जाग्यार इतकी मेहनत घेवन ग्रावंड काडलेलो आसा. आतां हें काम जें जालें तें ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंडर जालें आनी मॅक्झिमम फंड्स मेळटाले ते 1.25 crores. हातून भितर हें काम बसलें. आमी लागलींच ताका फेन्सिंग करपाचें, थंय इंडोर करपाचो अशें जें घर आसा त्या प्रमाणे थंय करपाचें प्रोविजन केलें. दुसरी एप्रुवल मेळ्ळें, फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळें. टेंडर काडपा वेळार इलेक्शन आयलें, कोड लागलो आनी हांव पडलो आनी ताचे नंतर आयज परिस्थिती. आनी आयज तोच आमदार म्हणटा की येदी व्हडली धड कित्याक बांदून दवरला, हांव फितूच कापचो ना परत एक फावटी, हांव हो इनॉग्रेट करचो ना. अरे बाबा, तुका निवडून दिल्यार बाकी बॅलन्स कामां करपा खातीर तूं स्वता कांय करचो ना आनी केल्ली कामाचें फुडली जी फेज आसा ती घेवचें ना. हें दुर्दैव आमचें. तुम्ही बरेच वेगवेगळे इनिशिएटिव्स घेतल्या. म्हाका एक खरेंच कौतुक करेन दिसता की ऑब्वियसली सगळ्या सेगमेंटाच्या लोकांचे आनी मोर इम्पॉर्टंटली युथाचे. आनी म्हाका दिसता तुमचो मतदारसंघ कितें एक्सेप्शन आसचो ना की कोवीड सारके डिफिकल्ट टायमाचेर जेन्ना आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय आसलो त्या टायमार लोक भुरगे उबे रावले. कोवीड हो म्हाका दिसता सांग्या मतदारसंघानूय तुमकां डिफिकल्ट जालो, कन्सिडरींग की तुमची जॉग्रफी व्हडली आसा. कोणाकूय जर खंय मदत जाय, एक तर हांगा नेटवर्क कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम आसा, फोन लायन्स मेळपाक, ताच्या नंतर तें वचून लोकां मेरेन पावपाक. ह्या सगळ्या सिच्युएशनान तुमची लिडरशीप, बिकॉज हांवें याद जाता म्हाका एक विज्युअल पळयल्लें हांवें टीव्हीचेर की तुमी फुडें बसले आनी लोकांक थंय सेन्सिटायज करता, एनावन्स करून की घरान रावा येते. सो तुमी तुमच्या लेवलाचेर इनिशिएटिव्स घेतलेच आसतले. तुमी आनी लोकांचो तुमकां प्रतिसाद, मोर इम्पॉर्टंटली युथांचो, कसो मेळ्ळा? आमचे जे एक यूथ टीम आसा ती सदांकाळ म्हजे बरोबर रावताली. आमकां जेन्ना दिसलें की ग्रॉसरीज इन द फर्स्ट बिगिनींग फेज
जेन्ना सगळ्यांक भयभीत वातावरण आशिल्लें त्या वेळार म्हजे यूथ ग्रावंडाचेर काम करताले. सगळ्यांनी लोकांनी आपआपली घरां बंद केल्लीं, वाटो बंद केल्ल्यो, गांवांनी वचपाक आनी भिरांकूळ वातावरणान भितर आमी हें सगळें पळयताले. आनी सांग्यार हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी पुअर आनी ह्या परिस्थिती भितर आमी इनिशिएटीव घेवप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें म्हणून आमी त्या वेळार फ्रंटलायन काम करपाक कॉमेस केलें. हांवें कोल्हापूरच्यान 2 लोड म्हणजे 10-20 टनाचे ग्रॉसरीज हाडल्यो. ताचें पॅकिंग करपाक म्हजे कडेन 20 जाण भुरगे कायम म्हाका दिसता की 7-8 दीस हांणी पॅकिंग केलें. सादारण म्हाका दिसता की एक बॅगान भितर एक 10 किलाचें साहित्य घालून आमी जे निडी आशिल्ले त्या लोकां पर्यंत ही ग्रॉसरी वांटपाचें. कारण अकस्मात बंद आयिल्लें, घरान भितर पयशे आसात पूण खंयचेंच दुकान ना, अशा वेळाचेर आमच्या भुरग्यांनी टेम्पो घेवन तांच्या घरा पर्यंत ती मदत पावयली. ताचे नंतर आमकां सेकंड फेज सुरू जाता तेन्ना मदीं आमी इम्युनिटी बुस्टर्स जावं मेडिसिन्स ही वाटली. प्रत्येकानी आमचे प्रत्येक बुथाच्या कार्यकर्त्यान हातून भितर सहभाग घेवन बरें मोठ्या प्रमाणान आमी काम केल्लें आसा. म्हणूनच ताजे नंतर आमकां आयले ते सेकंड फेज आयली. सेकंड फेजान आयले नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें की तुमच्या मतदारसंघान भितर हेल्थ केअर फॅसिलिटीज तितक्यो ना म्हणून तुमी ॲम्ब्युलन्स स्वताचे करा. हांवें म्हजे 2 गाडयो स्वताच्यो, एक इनोवा आनी एक इको, ते ॲम्ब्युलन्स कन्वर्ट केल्यो. म्हजी गाडी हॉर्सवॅन एक तयार केली आनी हातूंतल्यान आमी कोणी पेशंटान जर फोन केलो 10 मिनटां भितर आमची ॲम्ब्युलन्स तांच्या दारान वताली, पेशंटांक घेवन वताली. नॉट ओन्ली फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट, ओन्ली फॉर इवन फॉर दी चॅकअप्स ऑल्सो, बिकॉज वन ऑफ दी मेंबर इज फावंड पॉझिटिव्ह. बाकीच्या मेंबराक कोण व्हरपाक घरांतलो दुसरो भाव आनी सोयरो पसून येना. त्या वेळाचेर ह्या दोनी गाडयांचो वापर करून आमी तांकां ट्रिटमेंटाकय व्हेले, आमी तांकां हॉस्पिटलान व्हेले, आमी तांकां हाडले. जे कोणी डेथ्स आमच्या नशिबान नाशिल्ल्या मनशाची जी डेथ जाली त्या डेथाचे जेन्ना नातेवाईक पसून मुखार येनात तेन्ना आमी ती डेड बॉडी पोझिशनाक घेवन तांची विल्हेवाट लावपा पर्यंत आमच्या भुरग्यांनी हें कार्य केल्लें आसा. म्हणजे अशें हांव तुमकां सांगता. आनी हें जावपाक जायना म्हणून वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह करपाक जाय आनी तो वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आमी 51 आमच्या इनिशिएटिव्हांतल्यान, हांगा न्ही की हेल्थ सेंटराचेर आसा म्हणून न्ही, आमचे इनिशिएटिव्हांतल्यान आमी 51 ठिकाणाचेर कॅम्प लायले. आतां हे कॅम्प खंय आसतले? तुडव तुगेले वेर्ले गांवां सारक्या, काजूर गांवां सारक्या म्हणजे दुर्गम भागान, रिमोट एरियेन, ज्या जाग्यार कोणाच्यान चलत वचपाक शकना पूण लोक येवपाक जाय मॅक्झिमम. ह्या भावनेंतल्यान ज्या जाग्यार इंटरनेट कनेक्टिविटी ना थंय आमचे जे भुरगे यूथ आसात त्या युथांनी हें काम केल्लें आसा. दुसरी गजाल आसा, 1 म्हयनो कंप्लीट म्हाका दिसता की सादारण 1 म्हयन्याच्या वयर 35 दीस आमी कॅम्पेन केलें. एक टेम्पोचेर फाटल्यान रावप, उबी रावन एक मायक घेवपाचो. हांव आनी आमचो ZP मेंबर सुरेश केपेकार सकाळ मायद्याचे कॅम्प लावप, दुसरे सांजचे मायद्याचे अवेरनेस करपाचें. फाल्यां समज मलकर्णे गांवान भितर कॅम्प आसा जाल्यार फूल मलकर्णे गांवाक आमी सांजचे 4 सेन्सिटायज करपाक लागताले की हातून भितर मायक घेवन की तुमी गरज नासतना, काम नासतना घरा भायर पडनाकात, घरा भायर पडल्यार विस्कळ रावात, विंगड रावात आनी मास्क वापरात. केन्नाय ताप खोकली आयलो जर जाय जाल्यार ताबडतोब हेल्थ चॅकअप करून घेयात, ट्रिटमेंट घेयात, जोर वाडयनाकात. अशे तरेन आमी हे प्रत्येकाच्या म्हणजे दिसांतले 6 तास आमी गाडयेचेर काडले. सकाळ फुडें जाली त्या कॅम्पाचेर तुमकां एक सांगता, हे सगळे कॅम्पांनी पसून वत आसतना त्या स्टाफाची हेल्थाच्या स्टाफाची तांची जेवणाची वेवस्था धरून वाहतुकीची वेवस्था, पयसुल्ल्या लोकांक हाडपाची ही सगळी वेवस्था कोविड काळान भितर आमी बरे रितीन हाताळ्ळी आसा. ओके, आता कमिंग बॅक टू द ग्लॅमरस पोर्टफोलियो जो तुम्ही यूज करता, म्हाका दिसता बरेचशे मिनिस्टर सुद्दां एनवी जाता आसतले तुमचेर पळोवपाक की ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे वायस चेअरमॅन तुम्ही ग्लॅमर सेगमेंटान काम करता. एकूच खरें म्हाका बरें दिसता की एका सांग्या मतदारसंघाच्यात तुमचो जाल्लो प्रवास तो आयज तुम्ही वायस चेअरमॅन म्हणून ESG आयज सगळ्याक तुमचें नांवरूप आसा. आनी एक खरेंच म्हाका एक एप्रिशिएट करपाक जाय, फाटले 2 वर्सान जो हांवें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान किंवा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान जो बदलाव पळयला ग्लॅमर सेक्टरानूच, ऑब्वियसली तुम्ही ऑपरेशन्सानूय खूब वेगवेगळ्यो चेंजीस केल्या, बट जो अप्रोच तुम्ही घेतला तो खरोच कमेंडेबल आसा. मागीर तो हांव एकूच टर्म दितलो ताका मेड इन गोवा अशें आय कॅन समरायज दी एंटायर थिंग.
हो अप्रोच तुमचो कसो सुरवात जाली आनी तुमी आतां कम्फर्टेबल आसा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हँडल करपाक, जो इतको कॉन्ट्रोवर्शियलूय आसलो, एक्सपेन्सिवूय आसलो, पण आयज तुमी खंय तरी सरकाराच्या कंट्रोलान हाडला तो, आनी इन टर्म्स ऑफ फायनान्सीस ह्या बद्दल कितें म्हणून दिसता? दो फिल्म फेअर, फिल्म फेस्टिवल्स, इफ्फी हे ग्लॅमर दिवपी हें आसा. आय नेवर लुक्ड एट इट एज अ ग्लॅमर. इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू बी माय गव्हर्मेंट विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स इन मी. म्हाका दिसलें की इतको विश्वास दवरून म्हजेर ह्यो जबाबदारी दिल्ली आसा, त्यो सरकाराक कितें तरी ताचो फायदो जावपाक जाय. फायनान्सिसा वाटच्यान कमी खर्चां भितर एक सुंदर असो इंटरनॅशनल अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव करून दाखोवप ही एक चॅलेंज आशिल्ली, कारण त्या वेळारय आमकां कोविडाची बाधिकार जातालो. ह्या दोनूय हातून भितर आमकां जाला मॅक्झिमम सेविंग्स कशें करपाचें हें पयलें आसा. तुमी एक जर हांव जेन्ना जॉयन जाल्लो जुलय 2019 ह्या म्हयन्यान जॉयन जालो, आनी त्या वेळार एक 22 कोटीचो टेंडर काडिल्लो की हे आयनॉक्स आमचे हे आसा मल्टीप्लेक्स आसा ते सरकारान बांदपाचें टेंडर काडलो. हांवें आयल्या तो टेंडर बंद केलो, म्हणल्यार सरकारा कडेन येदी व्हडली जबाबदारी दिनाकात. आनी हांवें दुसरो टेंडर फ्लोट केलो की जे कोणाकय हे काम करपाक जाय कळ्ळें न्ही, बिल्ड, ऑपरेट अँड रिटर्न ह्या भागाचेर केलो. आनी म्हाका तातूंतल्यान आयज एक 9 म्हयन्या भितर एक व्हडलें मल्टीप्लेक्स गेला जे आयनॉक्सान बांदलेलें आसा. ते आमकां आमचो सरकाराचो एकय रुपयो भरिनासतना 45 crores वर्थ मल्टीप्लेक्स आमी आयज बांदलेलो आसा. तातूंत भितर ऑडिओ जो प्रोजेक्शन आसा ताजे सिटींग टोटल 45 crores वर्थ प्रोजेक्शन वीच वी डीड टुगेदर. हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन दिवन गेले, पण इनिशिएटीव हांवें घेतलो, आयडेंटिफाय केलें दीस 22 crores वर्क ताच्या काही डबल करून घेतले, म्हणजे आमकां एट नो कॉस्ट. आनी सेकंडली आमकां भाडें जें येतालें वर्साक म्हयन्याक 20 लाख रुपया, तें भाडें आमी वाडयलें 54 लाख. काम ताणें केल्लें आसा. 45 crores इन्व्हेस्टमेंट तांचो आसा आयनॉक्साचो. ताचे भाडें 20 लाख मेळटालें, हांवें तें 54 लाख प्रत्येक म्हयन्याक करून घेतलें. आनी वीच इज इन्क्रिमेंटल. आफ्टर अनदर 15 years when we end up this contract and hand over, we will end up getting 1 crore per month revenue for the ESG. So you look at it. हांव जरी फिल्म हातूंतल्यान इंडस्ट्रीन जरी आसलो जाल्यार म्हजें वागणें हें सादें सिंपल आसा. म्हणजे फक्त हांव हें पळयतां, आय लूक एट इट एज अ एडमिनिस्ट्रेशन. आय एम नॉट, हांव तातूंत फिल्म स्टारां भितर खूब मोठे भव्य दिव्य कपडे घालून तांचे बरोबर नाचता आसतना केन्नाच दिसचो ना. हांव ग्रावंड रियलिटीचेर, आनी येदो व्हडलो फेस्टिवल जाता आनी ताचो गोंयान कांयच फायदो जायना, हातूंत अर्थ ना. हे म्हणून पयल्या दिसाक आय गॉट द टेंडर डॉक्युमेंट्स मॉडिफायड टू एकोमोडेट आवर गोवन आर्टिस्ट, गोवन क्रिएटीव हे आसात जे आसा न्ही, तांकां भितर घेतले, तांकां कॉन्ट्रॅक्ट घेतले. आनी लास्ट इयर म्हाका दिसता की 90% ऑफ द वर्क which was done for IFFI was out of our own Goan talent at a very nominal rates. We did a lot of saving. At the same time, the what you call that, the beautification, the organization total asa, they double the size of earlier. So these are the few things that I could do out of all my experience, and with a very conservative way, how best we can exhibit the talent of and explore the talent. डेफिनेटली सर, एक कॉस्ट इफेक्टिव्ह मॉडेल फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, आणि मोर इम्पॉर्टंटली तुम्ही अपग्रेडूय केला. आणि अगेन आय वॉन्ट टू से दिस, मेड इन गोवा जो आमी खूब तेंप जाले वी वर मिसिंग दॅट पर्टिक्युलर फॅक्टर, तो फॅक्टर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी ह्या इंटरनॅशनल. इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम ऑफ दीज एक्सपेन्सीस आर बॉर्न बाय आवर सेंट्रल गव्हर्मेंट, कळ्ळें न्ही. आनी तातूंत भितर जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाले कारणान आमी गोवन्सांक तातूंत भितर कितलो वाव दितले, कारण ते टायम्स ऑफ इंडिया सारख्या पेपरांनी वता आनी इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर थंय कॉन्ट्रॅक्टर येतात. तातूंत भितर फायट दितलो जर जाय जाल्यार गोंयच्या कडेन खूब मोठें अर्थसहाय्य आसचें पडटा. ह्यो सगळ्यो ज्या ठिकाणाचेर आमकां टेंडर डॉक्युमेंट मॉडिफाय करपाक मेळटा, गोवन्सां एकोमोडेट करपाक शकता, थंय आमी तें केल्लें आसा. सो तुमी खरोच गोवन एसेन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक बेसिकली ह्या हितूंतल्यान दिलो. या
सांगे मतदारसंघ म्हटलो की हो व्हडलो मतदारसंघ भोंवता भोंवता बरोच वेळ जाला आणि आतां आमी पावल्या ते सांगे म्युनिसिपल एरियान. आणि सुभाष बाब, म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की म्युनिसिपालिटी जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना मातसो वेगळो डेव्हलपमेंट पळयता, आमी मातसो अर्बन डेव्हलपमेंट पळयता. तुमचो हो मतदारसंघ व्हडलो, आमी पयल्या विलेज पंचायती आमी भोंवल्या. ह्या मतदारसंघा कडेन तुमी काम करतना तुमच्या टर्मान काम करतना म्हाका याद जाता आमी जेन्ना येयल्ले लास्ट टायम तेन्ना हें अंडर कन्स्ट्रक्शन आसलें. आतां ही फूल फ्लेज बिल्डींग इज अंडर फंक्शनल. अशें वेगवेगळे डेव्हलपमेंट तुमी केला एंड इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड मोर इम्पॉर्टंटली म्युनिसिपल एरिया. ह्या मतदारसंघा बद्दल आनी ह्या म्युनिसिपल एरिया बद्दल कितें सांगेन दिसता? हाज्या पॉप्युलेशन वायज पळयल्यार, रेवेन्यू वायज, इन्कम वायज जावं बाकीचे उदरगतीच्या बाबतींत ही एज गूड एज पंचायत आशिल्ली. पूण आयज तुमकां पळयतात की ही जरी पंचायत तुगेली म्युनिसिपालिटी सी क्लास असली आणि ताका कांयच ना जालें, गोंयांतली सगळ्यांत व्हडली जी नगरपालिकेची बिल्डींग आसा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग, ती आयज हांगा सांग्यार आसा. अशी बिल्डींग तुमकां गोंयांत भितर खंयच दिवची ना. म्हणजे कार्य करपाची पद्दत हीच आसा. अशें ह्या मतदारसंघान उदरगत करप हें एक चॅलेंज आसा, कारण 60 किलोमिटर विड्थ अँड 60 किलोमिटर ब्रेथ अशे मतदारसंघ बसलेलो आसा. म्हणजे अशें जर भौगोलीक रचना केल्या जाल्यार गोंयांत 5च मतदारसंघ जातले. येदो व्हडलो मतदारसंघ. हांगा रस्त्याचें जाळें करपाक जाय, हांगा वीज पावोवपाक जाय, हांगा उदकाचे पुरवणी करपाक जाय, कारण 10 घरां खातीर आमकां एक फावटी 15-20 किलोमिटर रस्तोय करचो पडटा, वीजय करची पडटा. अशें म्हणजे खूब प्रश्न जटील आशिल्ले 2012. पूण ताच्या नंतर वी हॅव कम आउट ऑफ इट. ह्या मतदारसंघा कडेन आतां फाटलें कोवीड जालें म्हणा किंवा बाकी जे वेगळे आसा, होलिस्टीक डेव्हलपमेंट जेन्ना तुमी म्युनिसिपालिटी एरियाक पळयता तेन्ना तुमी कसो तुमी विकास प्लॅन केल्लो तुमच्या टर्मान, आणि आयज जेन्ना तुमी हो पळयता तेन्ना तुमकां कितें म्हणून दिसता? हांवें एक बॅलन्स डेव्हलपमेंट करपाचो विचार केल्लो. मानव विकास हो एक मुख्य हेतू आशिल्लो. म्हणजे आमच्या कुटुंबाच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो आमकां खंयचेच पद्दतीन कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. म्हणून 7,000 गृहादार, 7,000च्या वयर 7,500 गृहादार महिलांक प्रत्येकाच्या घरान भितर लाभार्थी पावोवपाची गजाल आमी केल्ली आसा. दुसरें तुमी पळयलें जर जाल्यार DSS सादारण 4,000 जे वयोवृद्ध आसतले, आमचे विडोज आसतले किंवा आमचे हँडिकॅप भुरगे आसतले, हांकां मदत पावल्ली आसा. 1800 महिला जी आमच्यो भयणी आसात तांकां लाडली लक्ष्मी लग्ना खातीर किंवा 18 वर्सां पूर्ण जातकच तांकां त्यो करपाच्यो. आमचे जे ST भाव आसात तांकां 1200 कुटुंबांक तांच्या हावज रिपेरा खातीर 70,000 किंवा 1-1.5 लाख अश्यो स्किमी करून तांकां एक हें दिल्लें आसा. 3,000च्या वयर मायनींग अफेक्टेड जे प्रॉब्लम्स आशिल्ले तांचे पर्यंत निरंतर एम्प्लॉइजांक सॅलरी पसून 50% करून तांकां दिल्ली. अशे अनेक मानव विकासा खातीर आमच्या हातांतल्यान हें जाल्यो. तुमी सांगेचें मैदान पळयात, सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें आसतलें, म्हणजे भाटी गांवांत भितर आसतलें. ताच्या नंतर उगे गांवांत आनी एक स्टेडियमूय गेल्लो ज्या जाग्यार रणजी मॅचीस जातात. ह्यो आमी GCAंतल्यान केल्लो. हांव GCAचो जेन्ना मेंबर आशिल्लो तेन्नाच्यान केल्लें. 28 स्कुलांचें रिनोवेशन केलें. 28 जी प्रायमरी स्कूल आनी मिडल स्कूल आनी हायस्कूल हांचें रिनोवेशन बरे भशेन केल्लें आसा. म्हणजे स्वतंत्र आमचे मुक्ती जाला तेन्नाच्यान तांचे हात लायिल्ले ना, ताचे सगळे रिफर्निशिंग करून. आतां हांगा लोकांचे प्रॉब्लम्स आसात. आमचे भाटी वाडे नेतुर्ले गांवांत भितर पिवपाच्या उदकाची समस्या आसा, ती पयस करपा खातीर हांगच्यान 35 MLD प्लांट घालपा खातीर आमी पायपलायन केली. पायपलायन कमिशन जाली, टेस्टेड जाली. सादारण 56 crores प्रोजेक्ट आमी वाडे पर्यंत व्हेलो. आनी थंय आतां एक आमकां ड्रिंकींग वॉटर प्लांट घालपाचो, तो दुसरी सेकंड फेज आशिल्ली पूण तेन्ना हांव ना जालो. अशे अनेक प्रकल्प तुमी पळयतले की ह्या हातून भितर आमी हात घालो. अर्द्यार काम पावलें, कांय कंप्लीट जालें, कांय इनॉग्रेट जालें ना. म्हणजे अर्द्यावरती डाव मोडिला म्हणटा तसली हिशोब जाल्लो आसा. सो आय थिंक ऑब्वियसली प्रवास आमचो व्हडलो आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची व्हडली आसा. फुडें हांव आनीक वेगवेगळे प्रश्न विचारतलो. मुख्यान विचारतलो की फाटली 5 वर्सां जर तुमी डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणटा सरकार BJPच्यान, हेजेर हांव उत्तर तुमचे कडेन मागतलो. बट मे बी फुडें जेन्ना आमी वेगळ्या एरियेन वयतले तेन्ना आमी हेजेर उलोवया.
सगळ्या तुमच्या मतदारसंघान भोंवताना एक बरेचदा दिसता आमकां की खंय तरी डिस्कनेक्ट आसा लोकां मदीं आनी सरकारा मदीं. आतां सरकार जेन्ना म्हणटा सर तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे लिडर, तुम्ही फाटल्या फावटी ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व केलां, आतां तुमचे कडेन तें नेतृत्व ना, पुणून सरकार बीजेपीचे तुमचें आसा. म्हाका एक आवर्जून विचारपाक ज्या हेजेर लोकेशनाचेर आमी आसा, हो ब्रिज, हो कनेक्टींग ब्रिज सांग्या भितर आमकां जर म्युनिसिपालिटी एरियान वचपाक जाय जाल्यार हो ब्रिज इज कनेक्टींग. म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय आनी म्हाका दिसता सांग्याकारांकूय हें कळपाक जाय की हो ब्रिजाचें काम सुभाष फळदेसाय आडयता, सद्याचो विद्यमान आमदार आडयता, सरकार आडयता काय लोक आडयता, कोण आडयता? मातशें हेजेर क्लॅरिटी दिवची. सगळेच लोक संभ्रमान आसात. हांव एक वास्तुस्थिती तुमकां सांगता. ह्या ब्रिजाच्या कामाची सुरवात हांवेंच केल्ली 2013. 2014 जेन्ना हाचे इस्टिमेट्स जाले आनीक ताजे नंतर 2014 काम सुरू जाता तेन्ना कोण हो जो समोरचें घर दिसता ताची फॅमिली कोर्टान गेली, कारण हें घर डिमॉलिशिंगाक वता, ही प्रॉपर्टी ताजी थोडी आसा. हातून भितर कोर्ट 2014 ते 2016 पर्यंत कोर्ट चल्लो आनी 2016च्या अखेरीक कोर्ट सरकाराच्या फावरान जालो आनी सरकारान मागीर प्रिपरेशन केलें, हांवें प्रिपरेशन केलें. तो पर्यंत इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी ह्या ब्रिजाचें काम हातांत घेवप जालें ना. हे सगळी तयारी हांवें करून दवरिल्ली. टेंडर फक्त काडपाचो आशिल्लो, पण 2016 जी गोश्ट जावपाक जाय आशिल्ली ती 2019 आयली आनी ताजो टेंडर जालो. टेंडर जाले नंतर जवळ जवळ 6 म्हयने ह्या आमदारान ताजेर लक्ष दिलें ना. 6 म्हयन्यांनी कारण वेगळे आसात, खबर आहा न्ही. हांगा मशिनरी कोणाची लागपाची, हांगा ट्रक कोणाचे लागपाचे, हांगा खडी कोणी घालपाची, हांगा सिमीट कोणी घालपाचे, हाचो वेव्हार जुळना म्हणून 6 म्हयने हो डिले जालो. 6 म्हयन्यांनी पावसाच्या वेळार तो परत काम करपाक कॉमेस केली आनी ताच्या नंतर कोवीड लागले. कोविडातून भितर हांगचो कॉन्ट्रॅक्टर हें जालो, बाकीचे सगळे जे लेबर्स आसा ते गांवांत गेले आनी परत सुरू जालो ना. आतां परत नॉर्मलायज मदीं येवपाक लागले तेन्ना परत एक फावटी सगळीं कामां सुरू जातालीं, पूण ह्या ब्रिजाचें काम सुरू जायनाशिल्लें. त्या वेळार सगळे हांगचे कांय जे प्रतिश्ठीत लोक आसात, जांकां म्हाजी एलर्जी आसा, त्या लोकांनी बोवाळ घालपाक कॉमेस केलें की सुभाष फळदेसाय हो ब्रिज आडायता. म्हाका खबर ना हांव खंयच्या माध्यमांतल्यान आडायता. हांगा निवडून दिल्लो आमदार आसा, हांगा कॉन्सिल आसा किंवा बाकीचे लोकप्रतिनिधी आसा, सुभाष आडावपाचो प्रसंगच येना. आनी ज्या मनशान हें काम सगळें सुरू करून इथपर्यंत हाडलेलें आसा तो मनीस आडायतलो कित्याक? आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुको जालो हो एक मुद्दो आशिल्लो की सुभाष फळदेसाय हो ब्रिज आडायता, आमकां परत कॉमेस करपाक जाय. ह्या आडायता म्हणटा त्या दरम्यान हांव चॅलेंज करून सांगता, हांगचे जे पळय ब्रिजाचेर येवन ही नाटकां करताले लोक, जे प्रत्येक दिसा व्हिडिओ काडटाले आनी सुभाष फळदेसायाचेर आडायले म्हणून आरोप करताले, पायकदेवाचो धावो करताले, त्या एका मनशान म्हाका GSIDCच्या ऑफिसान एक सादें लेटर दाखोवचें, हांगच्या आमदारांनी दाखोवचें, GSIDCच्या खंयच्या ऑफिसराक तांणी कितें कम्युनिकेशन केल्यार दाखोवचें, हांगा माननीय मुख्यमंत्री तांचे कडेन हो विशय व्हेल्लो काय कितें, GSIDCच्या चॅरमॅना कडेन व्हेल्लो काय कितें, ह्यो कांयच करनासतना जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुको जाल्यो आनी कॉन्सिलरांक घेवन हांव थंय गेलो त्या वेळार आमी सगळ्यांनीच मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी घाली की सांग्यावेल्या ब्रिजाचें काम परत स्टार्ट जावपाक जाय. थंयचे थंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें आनीक आदेश दिले की हें काम सुरू जावपाक जाय. त्या वेळार त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की आपल्या कडेन कॉन्ट्रॅक्टर ना, इंजिनियर ना, तांचें काम मुख्यमंत्र्यांच्या सांखळी मतदारसंघान भितर तितके प्रायोरिटीचेर नाशिल्लें काम चलतालें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें काम बंद करात, तुम्ही सगळे शिफ्ट हांग करात मशिनरी आनी हें काम चालू करात. आनी काम सुरू जातकच पयल्याच दिसाक हांगचे आमदार कांय नवे निवडून आयिल्ले कॉन्सिलर येवन सांगलें की आमी आतां काम कोम्यात सुरू केल्लें आसा, परत सुभाष फळदेसायांनी आडावचें न्हय. एक पयशाचें हांचें कॉन्ट्रिब्युशन ना हो ब्रिज करपाकय बी, परत बंद पडिल्लो सुरू करपाकय बी, आनी फक्त पायकदेव आनी मिलाग्री सायबीण हांचो धावो करतात आनी श्राप घालता म्हाका काम जातलें काय. हें जर दुसरें नेतृत्व आसलें काम जावपाचें. प्रत्येक गोश्टी भितर कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हस्तक्षेप केले जर जायत कामां मुखार वचना. कॉन्ट्रॅक्टर डिसायड करतलो खंयची मशिनरी घेवपाचें, खंयचें सिमीट घेवपाचें, खंयचें लोखंड घेवपाचें. हांगा तिसऱ्याची जी लुडबूड चल्लेली आसा ती थांबल्यार हो ब्रिज बेगीन सुरू जातलो. बरें, आतां एक सगळ्यांत लास्ट म्हजो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न इज ह्या राजकारणाच्या सद्या धुमशाणान सांग्या मतदारसंघान प्रसाद कोणाचो लागतलो आनी सुभाष फळदेसायचो नंबर येतलो काय ना हें म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय. कित्याक ज्या घडामोडी आमी सद्या पळयता आनी तुमी म्हणटा की राजकारण सद्या म्हाका असो तुफान चालू आसा, ह्या हेजेर
तुमी स्वताचे कॅन्डिडेसी ऑन BJP टिकेट खंय पळयता आनी कशें पळयता? थंय म्हणल्यार प्रसाद कोणाचो लागतलो, प्रसादाचें फळ कोणाक मेळटलें तें कळटा. हांव एकच म्हणटा, आमकां कंपेर केल्लें आसा लोकांचें. म्हजी एफिशियन्सी, म्हजे परफॉर्मन्स, म्हजे वर्किंग स्टायल आनीक म्हज्या वेळार जाल्ले उदरगतीच्या कामाचें कंपॅरिजन आयज हांगा जाल्लें आसा आनी लोक निश्चितपणान हांवें सांगपाची गरज ना. दुसरी गजाल आसा की मतदारांनी कोणाक सिलेक्ट करप, म्हजो मतदारां बरोबर संघटन कार्य आसा तें खूब अभूतपूर्व अशें आसा. तुमी एक गोश्ट पळयात की एखादे वेळ तुमकां तिकेटीचो प्रश्न विचारपाचो की हांव लागतलो, म्हजो नंबर लागतलो, कोणाचो नंबर लागतलो. हांव तुमकां इतकेंच सांगता, हांव 2017 जेन्ना पडला तेन्ना म्हजे बरोबर खुबशे मोठे मोठे मंत्री, मुख्यमंत्री पसून पडले. पूण पडले नंतर भारतीय जनता पार्टीन म्हाका सायडलायन केलो ना. म्हाका तात्काळ म्हणजे स्टेट एक्झिक्युटीव पदाचेर म्हजी नेमणूक केली. म्हजी मिसेस ही घरांतली, एकाच कुटुंबातली परत स्टेट एक्झिक्युटीव म्हणून केलें, कारण कामच आमचें इतकें अफाट आशिल्लें. ताज्या नंतर म्हाका भारतीय जनता पार्टीचो गोवा स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ता म्हणून नियुक्त केलो. म्हजे कडेन आमदार नासतनाय ESG सारकें म्हत्वाचें पद दिलें. म्हजे कडेन संघटन कार्याच्यो खुबश्यो मोठ्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यो. तुम्ही पळयताले की हांव म्हणजे गोंयचो मिडिया इन्चार्ज, सोशल मिडिया इन्चार्ज आनी मिडिया इन्चार्ज म्हणून खूब काळ म्हजे कडेन पद उरलें. म्हाका प्रभारी दुसरे मतदारसंघाचे केले. अनेक म्हत्वाच्यो अश्यो जबाबदाऱ्यो भारतीय जनता पार्टीन म्हजेर दिल्यो. आनीक सांगेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे संघटन कार्य आसा गेले 4.5 वर्सां हें हांव फुडें व्हरत आसां. पक्षाच्या सांगे मतदारसंघाचें संघटन कार्य तुमी पळयलें जर जायत, पयल्या 3 मतदारसंघां भितर जशें संघटन कार्य आसा, आमचो नंबर पयल्या 3 नंबरां भितर येतात. आनी इतकें बरें सुंदर अशें कार्य केल्लें आसा. लोकां कडेन कनेक्ट आसा, लोकांच्यो भावना समजोवपाचें, किंवा म्हजे कडेन जनसंपर्क आसा, कामाची पावती आसा. आनी सगळे कार्यकर्त्यांक जाय जाल्यार म्हाका तिकेट कशी मेळचें ना हें म्हाका अजाप अशें दिसता. आय थिंक सांग्या मतदारसंघान म्हाका दिसता एकदां तुमकां तो प्रसाद 2012 तो प्रसाद दिल्लो. म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक परत लोक विचार करतले आनी डिसायड करतले. ते फुडें 6 म्हयन्यांनी पळोवया. आनी तुमची कॅन्डिडेसी वेदर इट इज ओपन ऑर क्लोज, आय डोंट नो, फुडें येता त्या काळान आमकां कळटलें. आनी ऑब्वियसली नेतृत्व तुमच्या ओपन क्लोज हांगा लागचेच ना. ओपन क्लोज म्हणटा तें ना. ओके सुभाष बाब, बरेचदा राजकारणी आमकां कॅल्क्युलेटीव आन्सर्स दिता, बरेचदा विचार करून दिता, पॉलिटिकली करेक्ट आन्सर दिता. बट म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय इज वन पॉलिटिशियन जो म्हाका ऑलवेज फ्रँक उत्तर दिता. म्हणून इट्स ऑलवेज प्लेजर. आनी तुमच्या येद्या व्हडल्या मतदारसंघान भोंवपाचो केन्नाय आमकां एक वेळ चान्स पडटा आनी तो चान्स हांव केन्नाच चुकयना. म्हाका दिसता खरेंच आवर्जून सुभाष बाब तुमच्या सगळ्या राजकीय प्रवासाक हेन्स फोर्थ म्हाज्या आनी म्हाज्या व्ह्युअर्सांच्यो शुभेच्छा. येता तो काळ मातसो तुमी जशें म्हटलें, म्हाका कॅन्डिडली सांगलें की मनोहर पर्रीकर तुमकां राजधानी एक्सप्रेस म्हणून संबोधीत करतले. असोच तुमचो सांग्या मतदारसंघाचो विकास हो राजधानी एक्सप्रेसान सुरू जावचो, परत खंय तरी ती ट्रॅकार येवची, हेच म्हाका दिसता ह्या मागणें. आनी हांव ह्या एका नोटाचेर ही कार्यावळ सोंपयता. देव बरें करूं सुभाष बाब, तुमी आमच्या बरोबर जुळ्ळे आनी तुमचो येदो व्हडलो मतदारसंघ आमकां दाखयलो. देव बरें करूं. थँक्यू.